गोंयांतल्या जमनींचे फेर सर्वेक्षण पुराय जाला। मार्च 2014 मेरेन हो नवो सर्वे अधिसूचित करतले अशी घोषणा येणावळ मंत्री फ्रांसीस डिसोजान शुक्रारा केली। इतले मजगतीं लँड सर्वे खात्यान चालू केल्ल्या धरणाक्ष ह्या वेबसायटीक कंप्युटर सोसायटी ऑफ इंडियाचो खासा पुरस्कार फावो जाला। गोंयांतल्या जमनीचे परत सर्वेक्षण करपाचे काम फाटली कितलीशीच वर्सां चलताले। आता हे काम पुराय जाला। मार्च 2014 मेरेन नवीन सर्वे अधिसूचित करतले। गोंयांत कितली बेकायदा बांदकामां जाल्यात ही गजाल आता स्पष्ट जातली। We have notified already Tiswadi Taluka, Bardesh Taluka, Murmugaon Taluka. We will be notifying Ponda and Pernam next month, and Salset and other Sange, Kanokona and Kepe will be notifying by March. गोंय सरकारान चालू केल्ल्या वेबसायटीक लागून संवसारांत खंयूय बसून लोकांक आता 1/14 कायदेशीर उतारे मेळटात। ह्या येवजणे खातीर गोंय सरकाराक 2 पुरस्कार फावो जाल्यात। धनरक्षा लैंड रिकॉर्ड्स फ्रॉम एनीवेयर 14 डिसेंबर 2013 गावला। हो अवॉर्ड आमकां आंध्र प्रदेश भाश्री जे सत्यनारायण सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया तेणें दिल्लो। आमच्या दोन्ही टायमार आमचो कलेक्टर गेल्लो। नवे हितून एका डिजिटल सिग्नेचर हा सर्वे फॉर्म आनी सर्वे प्लॅनाक डिजिटल सिग्नेचर हा म्हणजे सर्टिफाईड कॉपी। In the world, they can get our land records from Goa, which are digitally signed. You extract it and then you can go and submit it in the court of law. You can submit it in any financial institution, and you can submit it in any government department. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी तुळशीदास च्यारी। मयड्या नवा पोर्तुगाल वाड्यार एका पोन्न्या घराक शुक्रारा फांतोडेर उजो लागिल्ल्यान 5 लाखांचें लुकसाण जालां। फायर ब्रिगेडीन बरेच सामान साल्वार केलें। इतल्या मजगतीं वास्को मांगूर वरुणपुरी वाठारांत नाफ्ता पायपलायनीच्या भोंवतणी गोरवां खातीर दवरिल्ल्या कड्डाक उजो लागलो। उजो फायर ब्रिगेडीन आटापा हाडिल्ल्यान लोकवस्ती साल्वार जाली। मयड्या वाठारांतल्या ह्या घराक शुक्रारा सकाळीं उजो लागिल्ल्यान घर आनी घरांत आशिल्ल्या सामानाचें बरेंच लुकसाण जालें। उजो पालोवपी दळान बरेंच सामान वाचयलें। त्या घरात कार्पेंटरींगें काम चलतालें आनी थिंगासर कंप्लीट ओल्ड घर तें म्हाका दिसता 40 वर्साचें सुमार घर तें ओल्ड आनी थिंगा कंप्लीट प्लायवूड तेजे लाकूड आसलें तेजे प्लायवूड आसलें तेजे आनी तेजे सगळें कार्पेंटराचें काम आसलें आनी मशिनरी मेळोन तेजे 5 लाख सुमार लॉस जालें। सादारण 3 वरां लागलीं आमकां उजो पालोवपाक आनी तेजे 5 लाख सुमार आमी तेजे सेव केले आनी तेजी मशिनरी तेजी एक थोडी आसली आनी प्लायवूड सनमायक मेळोन तेजे 5 लाख सुमार तेजे लुकसाण जालें। मयड्या वाठारांत उजो लागलो त्याच वेळार मांगूर वरुणापुरी वाठारांत कड्डाक उजो लागलो। गोरवां पोसपी लोक वरुणापुरी वाठारांत बेकायदा गवत दवरतात अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा। येवन पळयत जाल्यार ते करड सगळे फापशिल्ले आसले पूण तो फास्ट पेटलो आनी चड उजो आसलो तो चड उजो आसलो म्हणटा हांवें मागीर दुसरी गाडी मागली आमची। दुसरी गाडी मागून उदक मारून पळयलें उदक मारून पळयत जाल्यार हें जायना। आतां ते उसोन काडून ते आतां पालवयला। हांगासर काही लोक गोरवां पोसता आणि इल्लीगल हांगासर गवत दवरता। आयज जो उजो लागला 2 वर्सां फाटीं हांगा नाफ्ताची पायपलायनाक प्रॉब्लेम जावन उजो लागलेलो हांगासर लोक मेल्ले पूण हेजेर अजून पर्यंत कोण काळजी घेयना। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आनी दिशांत परब। आमदार वाघ हल्लो प्रकरणात मुख्यमंत्र्यान केल्ले आरोप निळकंठ हळर्णकारान भायर आयले। हळर्णकार म्हणटा आपणे आरोपींची नांवां दिवंक ना। प्रकरणात आपले नाव जोडून मुख्यमंत्री वाघाच्या हल्ल्याची चौकशी गुठलावपाचो यत्न करता। गोंयांतली कायदो सुवेवस्था हाता भायर गेल्या ह्या परिस्थितींतल्यान लोकप्रतिनिधी सुटूंक ना अशें राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणटा। कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळपाक सरकाराक पुराय अपेस आयला असो आरोप ट्रॉझन डिमेलोन केलो। निळकंठाचे आयकून आमदार विष्णू वाघान हल्लो करतल्यांची नांवां पुलिसांक दिल्ली अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्लें। निळकंठ हळर्णकारान हे आरोप भायर आयले। प्रकरणाची चौकशी न करपा खातीर हे सगळें चल्लां अशें तो म्हणटा। विष्णू वाघांची नांवां दिली हे सुद्दां पळयतले सगळे लोक आसले। हांवें नांवाचो प्रश्न जर मुख्यमंत्री कटचे आपलो आमदार की जावं एक गोंयचो नागरीक म्हणून जाल्यार ती नांव कोणी दिल्ली कशी दिली ही खुद्द पुलीस मार्फत विष्णू वाघ करूं शकतालो। ही सगळे म्हाजें नांव घेवप घालप हो मुख्यमंत्र्याक हें इन्व्हेस्टिगेट करपाचें कशें ना कशें दिसता। गोंयांतली कायदो सुवेवस्था हाता भायर गेल्या हे परिस्थितींतल्यान लोकप्रतिनिधी सुटूंक ना अशें राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणटा। Life is not safe. How can a common man ever believe that life is safe when an elected
matter is being played and you have become the defense lawyer of the accused. You see the Chief Minister arguing on TV, which I saw yesterday. He is nothing but a defense lawyer, which I will bring to your notice. सुशांत पळ, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसो.